शुक्रारा कोलवा पुलिशेन मोबाईल चोरी प्रकरणात आरोपी मुन्ना बेहरा हाका अटक केल्या। पुलिस निरीक्षक फिलोमिना कोस्ता हांच्या अध्यक्षतेखाला ह्या केशीन फुडलो तपास चालू आसा। आ डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 29 तारखेक चोरी जाली मोबायलाची आनी राउंडेड अप वन सस्पेक्ट ऑल्सो। मागीर ती 13 तारखेसाठी कंप्लेन रजिस्टर केली। त्या कंप्लेन नाव आसा साम्युएल एबेलो, रेजिडेंट ऑफ सेनापाटी। कंप्लेन रजिस्टर करता आमी एक धरलो आनी तेणे आमी दोन मोबायल रिकवर केले। मोबायलाचो वॅल्यू जाता अराउंड 35,000 जाता मोबायल वॅल्यू। आनी एज पर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की आमकां तेजे आनी मोबायल आसा ते आमी बरे बेगीन रिकवर करतले। एकूचें नांव आसा मुन्ना बेहरा, तो रेजिडेंट ऑफ ओरिसा आनी आमकां बेतलवाटी तो बेनावली काम करता म्हणटा आपूण। तर व्हेरिफिकेशन चालू आसा। त्या सद्या आमी 3 दिसा रिमांड घेतले आसा आनी मोर अरेस्ट विल फॉलो सून।